ओके. सो आज 2 एप्रिल आणि आज आमगे काणकोण शिगमोत्सव आसलो. आज आसलो मीन्स 3 स्टार्ट जालो दिसता आनी अजून म्हणल्यार सगळी सोंपली दिसता आनी हांव आतां कामांतल्यान आतां भायर येयला. कामांतल्यान आतां घरा येयला. आतां पळोवया शिगमो आसा काय म्हणून आसतली दाखयता. ओके, डायरेक्ट थिंग पावता रे व्लॉगिंग स्टार्ट करता. ओके, सो हांव 4 रस्त्यार पावलो आसा आनी गाडी पळय हिंग पार्क केली आसा. गाडी जशी की तुमी पळोवपाक शकता खूब गाडी आसा. ओके, सो सद्या हांव कसो करून 4 रस्त्या वयल्यान पळय चावडी पावलो आसा. परतें गाडये पळय हिंग दवरली आसा हांवें. शिगमो तसो आसा. आतां पळोवया मुखार पळोवया. परिस्थिति का हल प्रसार कर सकेंगे. मिरवणूक जावपाची आसा. वचपाक मेळचें ना. अशी सगळ्यांनी और ना ही सर्प शरीर के कारण आपका गिरना तो स्वाभाविक ही था. जय श्रीराम. कोण मरतो
पावरफुल येयला ते उजो पळोवपाक मजा येयली सगळे जाय सो आमकां सगळ्याचे मजी म्हणटे पळय धुयेले आसा फ्लोट्सार लावन उजो येता तो जय जय श्रीराम जय श्रीराम जय कितें म्हण भासतलो आमगे ब्लॉगाक कितें म्हण रे कितें म्हण थँक्यू सो मच ओके सो आमकां शिगम्याक खूब मजा येयली मेन म्हणटा आमकां तो उजो पळोवपाक मजा येयलो भायर येता तो ओके सो तर आतां सगळे शिगमे बी काबार सगळे गेले हो बी हांव ब्लॉग हिंगाच सोंपयता मेळया तुमकां नॅक्स्ट ब्लॉगाक